नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुट्टी जाहीर, अधिसुचोवणी जारी। ₹16 लाख लुटप्यां मदले 2 पुलीस निलंबीत, दुबावितांकडल्यान ₹8 लाख जप्त, चौगांक सशर्त जामीन। वट्ट 6 वर्सांनी गोंयांत खण वेवसायाक सुरवात दिवचलचो सेजा वेदांता ब्लॉक 1 कार्यान्वीत, खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी उक्तायले समाधान। भाजपाचे स्टार प्रचारक गोयचे मुख्यमंत्री कर्नाटक दौऱ्यार महत्वाचे उमेदवारी अर्ज भरतना लायली हाजेरी, कर्नाटकांत सगळे मतदारसंघ एनडीए जिखतली म्हूण उक्तायलो विश्वास। कोलवा अपघातांत जखमी तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण, पिकअप चालका आड गुन्यांव दाखल। ताळगांव पंचायतीची 28 एप्रिलाक वेंचणूक, 8 ते 18 एप्रिल मेरेन स्विकारतले अर्ज, 29 एप्रिलाक निकाल। लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुट्टी जाहीर केला। काल राती हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली। देशभरात सध्या लोकसभेचे वारे आसा आणि गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक 7 मे 2024 ह्या दिसा जावपाची आसा। त्याच फाटभुंयेचेर गोंय सरकारान काल एक नोटिफिकेशन काडलां आणि तितून अशें म्हटलां की 7 मे 2024 ही पब्लीक हॉलिडे जावन आसा, म्हणजेच सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हणून 7 मेक पब्लीक हॉलिडे सरकारान जाहीर केल्ली आसा। आणि ही हॉलिडे जी आसा ती पेड लीव जावन आसा, म्हणजे जे कामगार गव्हर्मेंट तशेंच नॉन गव्हर्मेंट आणि प्रायवेट सेक्टरान काम करता तांकां मतदान करपाक मेळचें म्हणून ही पेड लीव किंवा पेड हॉलिडे अशी जाहीर केल्ली आसा गोंय सरकारान। हे नोटिफिकेशन काल रातचे उशिरा सरकारान काडलेलें आसा, म्हणजेच 7 मे 2024 ह्या दिसा पब्लीक हॉलिडे आसा आणि त्या दिसा सगळ्यांनी वचून मतदान करचें म्हणून ही हॉलिडे दिल्लेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे सोबत हांव विनायक सामंत, पणजी। आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून ₹16 लाख लुटपाच्या प्रकरणात 2 पुलिसांचो हात आशिल्ल्यान हवालदार विनायक कळंगुटकर आणि कॉन्स्टेबल आनंद नायक हांकां निलंबीत केला। जाल्यार केशव कानवेकर आणि चंदन यादव ह्या वास्कोच्या नागरिकांक अटक केला। दक्षिण गोवा अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही कारवाय केली। मजगती अटक केल्ल्या चौगांक वास्को प्रथम वर्ग न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला। आता मेरेन वेर्णे पुलिसांनी ₹8 लाख जप्त केल्यात। आयकर विभागाचे अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून दिल्ली सावन गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांक लुटपाची घडणूक बुधवारा घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वीज खात्यांतलो कनिश्ट लिपीक नितेश नायक हाणें आयकर अधिकारी भासोवन, जाल्यार दाबोळीच्या गोयट्या पंगडाचो अधिकारी अनिरुद्ध पवार हाणें लेगीत मेळून ह्या पर्यटकांक लुटल्या अशें कळिल्ले। ते उपरांत बेरेस्तारा हवालदार विनायक कळंगुटकार आनी शिपाय आनंद नायक हे लेगीत ह्या प्रकरणात घुस्पिल्ल्याचे कळटकच तांकां निलंबीत केला। तशेंच वास्कोचे नागरीक केशव खानवेकर आणि चंदन यादव हांकांय ह्या प्रकरणात पुलिशेन अटक केला। दक्षिण गोवा अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी ही कारवाय केली। आता मेरेन वेर्णे पुलिसांनी ₹8 लाख जप्त केल्यात। काल खंय तरी तुमी एक न्यूज आयकली की 2 गव्हर्मेंट सर्वंट तेंच्यांनी एक टुरिस्टांक आपूण इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून लुटले आणि तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटाक जेन्ना कळ्ळें, ऑथॉरिटीजांक कळ्ळें, जेन्ना सावथ गोवा कलेक्टरान तांकां डायरेक्ट सस्पेन्शन ऑर्डर काडले। आतां तितून एक ट्विस्ट येयलो। ट्विस्ट म्हणल्यार की जी तेंच्यांनी गाडी यूज केलेली, टॅक्सी जी यूज केलेली, तितूंतले ते 2 ड्रायव्हर आयज तांकां खंय तरी अरेस्ट केलेले आसा। आनी आमकां अशें कळोन येता की तेंच्यांनी ती टॅक्सी खंय तरी एज अ फ्लायींग स्क्वॉड म्हणून तांकां हायर केल्लेले आनी ती गाडी ते 2 क्रायमान यूज केल्लेली। आतां जशें आतां आनी एक आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळां की ती एक गाडी टॅक्सी, तितून 2 पुलीस तशेंच 2 ड्रायव्हर आनी हे 2 गव्हर्मेंट सर्वंट हे आसलेले आनी ते 2 पुलीस आसलेले आनी ते तांकां आयज खंय तरी सस्पेंड केलेले आसा। आनी ते पुलीस ते खंय तरी वास्को रेल्वे स्टेशन जे आसा
ताका ते एटॅच जाल्लेले आनी जे आतां कळ्ळां आतांची ब्रेकींग गजाल ती म्हणल्यार तांकांय खंय तरी सस्पेंड केल्ले आसा आनी हेजो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस स्टेशन करता. तशेंच आमची इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की पुलीस खंय तरी वेर्णा पुलीस हितून जे लोक आसलेले तांकां घेवन तपास करता. ते जर गव्हर्मेंट सर्वंट जावं नाल्यार ते कोण तरी भायले खंयचे तरी आउटसोर्स जेंच्यांनी घेतलेले तांकांय तेंचो तपास चला आनी जे हितून कोण तरी आसा तेंचेर कडक कारवाई करतले अशें आमकां कळयलें आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. राज्यांत वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा वेदांता मिना खण निमाणे एकदाची सुरू जाली. हे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्या. खण वेवसाय सुरू जाल्ल्यान खण वेवसायाचेर निंबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायलां. आयज फाल्यां करीत निमणे राज्यांत वट्ट 6 वर्सांनी खण वेवसायाक सुरवात जाल्या. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा कंपनीच्या मायनिंगेक सुरवात जाल्या. मात अजून मेरेन प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. सेजा कंपनीक खण वेवसाय सुरू करपाक ईसी मेळ्ळ्या उपरांत हो वेवसाय सुरू करपाक कंपनीक येस आयले. खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्यांनी समाधान उक्तायलां. खरंच मनाक इतकें बरें दिसता की गोवा सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांच्या माध्यमांतून की ती ऑप्शन करून जो प्रोसेस जावन की होल गोव्यान जी पयली मायन जाल्या ती बिचोले ब्लॉक नंबर 1 ही सेजान घेतलेली आसा आनी ती मायन स्टार्ट जाल्ली आहा आतां. खरोखरच ट्रक मालक आनी जे डिपेंडंट आसले मायनिंगाचेर तांकां ही बरी गजाल, कित्याक 12 वर्सांनी ह्यो मायनिंग जी इंडस्ट्री आहा ती चालू जाता. हितून जास्त तर जे ट्रक मालक आसा ते इतके त्रासान आसले आनी त्रासान पडलेले. आतां ही मायन चालू जातकूच तांकां खंय तरी एक बिझनेस मेळटलो जेणे करून तेंची रिणां जावं आनी कितें ज्यो डिफिकल्टी आसा जावं पयशांचो जावं रिणांचो कितें जो इशू आहा तो तेंचो सॉल्व जातलो. ह्या मायनिंगाचेर डायरेक्ट डिपेंडंट आनी इनडायरेक्ट डिपेंडंट जे हॉटेलकार आनी कितें जेन्ना मायनी चालू जातकूच सगळी बाजारपेठ सुद्दां फुलतली. सरकारा कडेन विनंती आसा की ही मायन बरी चालू जावनी आनी तशेंच हांव अपील करता की आमची जी ह्या मायनिंगाचेर जी इफेक्टेड एरियेन जे लोक आसा जावं जनता आसा तेंच्यांनी ट्रक मालकांक आमकां सहकार्य करचें. आचारसंहिता लागू आसतना जर शिरगांव खण ब्लॉका खातीर जावपी जनसुनावणी रद्द करता आनी मदींच खण वेवसायाक सुरवात जाता हें कशें कितें म्हूण पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावसाचो प्रश्न. हें सरकार फकत वेदांता कंपनीचें आसा असो आरोपूय तांणी केला. ही मायन सुरू जाली ती वेदांताक जितकी घाई आसा तितकी आमच्या मुख्यमंत्र्याकय घाई आसली ही मायन सुरू करपा खातीर. वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना शिरगांवचें पब्लीक हियरींग रद्द जाता आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना तेचे डीड ऑफ लीज एक्झिक्यूट जाता. ह्यो दोनूय गजाली वांगडाच कश्यो घडटात. आनी दुसरें अशें की वास्तवीक कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या नंतर इलेक्शन सोंपल्या नंतर ही मायन सुरू जावपाक जाय आसली, पण ती सुरू जावपा खातीर आमचें सरकार दिना. ज्या सरकाराक तो 100 कोटी दिवपाचे आसा जे अजूनय दिना ते सरकार ताका मायन चालू करपा खातीर मात्र पूर्ण परवानगी दिता, पूर्ण कॉपरेशन करता. ही आमच्या गोंयच्या लोकांची शोकांती पूर्णपणे मायनवाल्यांचे आसा. ती तर खास करून वेदांता खातीर जास्तीत जास्त कशें काम करप हें सरकार करता. आयज फाल्यां करता निमाणे एकदाचो दिवचले मायनिंग वेवसाय सुरू जाल्लो आसा. दिवचल मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीचे मायनिंगाचेर मीन काडपाक सुरवात जाल्ली आसा. मीन काडपाक जरी सुरवात जाल्ली आसली तरी अजून मात प्रत्यक्ष मिनाची येरादारी सुरू जावंक ना. राज्यांत मायनिंग बंद जाले उपरांत परत जेन्ना ऑक्शन जाली तेन्ना सेजा कंपनीन दिवचलच्या मिनरल ब्लॉक 1 खाला येवपी मायन आपल्या कडेच दवरपाक येस मेळिल्लें. ऑक्शन जाले उपरांत जनसुनावणी जाली आनी ताचे उपरांत केंद्रीय मंत्रालया कडल्यान सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीक खण सुरू करपाक ईसी मेळ्ळी. ईसी मेळ्ळे उपरांत राज्य सरकारान हे कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक मान्यता दिल्या.
सरकारान दिल्ले मान्यते उपरांत चडशा अडचणींचेर मात करून सेजा म्हळ्यार वेदांता कंपनीन दिवचलची मायन सुरू करपाक येस मेळयला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाचे स्टार प्रचारक. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंत हाणें कर्नाटकाचो दौरो केलो. कर्नाटकांत NDA 28 सीट जिखतली असो विश्वास ताणें उक्तायला. गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सद्याक लोकसभा वेंचणुकेचे स्टार प्रचारक. बिरेस्तारा ते कर्नाटकाच्या दौऱ्यार आशिल्ले. तांणी बिरेस्तारा सकाळी दक्षिण बंगळूर मतदारसंघातले भाजप उमेदवार तेजस्वी सुर्या हांचे वांगडा नाश्तो करीत संवाद साधलो. उपरांत मुख्यमंत्र्यान JDSचे फुडारी तशेंच कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी हांच्या मांड्या मतदारसंघांतल्यान युतीचे उमेदवार म्हूण अर्ज दाखल करतना हाजेरी लायली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी NDAच्या रॅलींतूय वांटो घेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला कर्नाटकांत NDA 28 सुवातींचेर जिखून येतली असो विश्वास उक्तायलो. म्हादय आपली आवय अशें दोतोर प्रमोद सावंत सदांच सांगता. हेच आवयचेर कर्नाटक अत्याचार करता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो कर्नाटकांत लोकसभेचो नेटान प्रचार. कर्नाटकांत मुख्यमंत्री सांगता तशेंच जर NDAचे सगळे उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार आवय म्हादय वयले हावळ वयतले हाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शाश्वती दीत काय म्हूण सगळ्यांक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या दर्यान भायल्या नुस्तेकारांचो वावर दिसान दीस वाडपाक लागला. परिणाम गोयच्या नुस्तेकारांक दर्यांतल्यान रित्या हातीन परते येवचें पडटा. ताका लागून बाणावलीच्या नुस्तेकारांनी तिडक उक्तायल्या. सरकाराक सांगून लेगीत सरकार कांयच उपाय येवजण करिना अशें नुस्तेकार सांगतात. कोस्टल पुलिशेक सांगून कितेंच फायदो ना. हातूंत तांचो गुन्यांव ना. कित्याक तांकां सांगून लेगीत ते 1 ते 1.5 वरान घेतात. इतले मजगती भायले नुस्तेकार गोयच्या नुस्तेकारांक दादागिरी दाखोवन पळ काडटात. गुन्यांव कोस्टल पुलिशेचो ना. तांचे कडेन बोटीच ना जाल्यार ते तरी कितें करतले. बाणावलेचो फामाद नुस्तेकार पेले सांगता. पात्रांवचो ह्या वर्सा मरे सारकें नुस्तें डावन जायत वयता. आज एप्रिलाची 4 तारीख आनी तुमी दर्याको येवन दिसतू मेळ म्हाका. आमी हे सकाळीं नुस्त्या मारूंक गेल्ले 5:30 आनी 3 वरान पोतो नेले. पयले तेंपार 3 वरान आमी पोतो नेले न्ही आमकां 4-5 पांडी नुस्त्या मेळटालेंच. कुलियो बांगडे इसणां पिले दोड्या कुचे लेपो सगळे भाशेन नुस्त्या मेळटालें. आज आमी 3:30 वरान येवन आमकां ओद पांडे कुलियो लेप आनी थोडे बांगडे मेळ्ळे. आनी आमी 4 जाण गेल्ले. आमी तुका कांटाय पालायताय थिंगा आहाय. हें नुस्त्या मेळप कारण मेळना जावपाक कारण कितें आनी आमगे मरे हे आपुरबाय गोंयचो धाकटे दर्या बॉम्बेच्यो कर्नाटकाच्यो तांबडेल्यो स्पीड बोट म्हूण येताय आनी त्यो येता आसतना ग्रुपान येताय. 15, 20, 40 बारबो येताय. कित्याक कोण आडावपा येयल्या यू कॅन काबर गोंयकारां. हे आमी कोस्टल पुलिसां आनी फिशरी डिपार्टमेंटां कितले पाट फोन मान यो म्हळ्यार आमगे गोंयच पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट 1 ते 1.5 वरान येताय आपयल्या. कित्याक हांव म्हूण पुलिसांक गुन्यांव कोण हांव कित्याक पुलिसां कोळे बोटी नाय. आनी हांवें हें CMान दुखून सांगलो आहा. CM बाब तांकां सुमार 5 ते 10 बोट घेवन दी म्हूण. आतां दुखून काम जाल्लें ना. एके वटेन LED लायटी लावन जावपी नुस्तेमारी आनी दुसरे वटेन ह्या भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून थळाव्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना कोणी तरी बरो उमेदवार वेंचून येतलो आनी आमचो प्रश्न सुटावो करतलो म्हूण हे नुस्तेकार वाट पळय. सो हे भायले मनीस येवन आमगे दर्या नुस्त्या माताय आनी आमचे सगळे नुस्त्याकारां नुस्त्या पोणा रांपणी जाला कांय पोणा. एक रांपूय ओडपा आमकां 1.5 ते 2 वर लागताय. आनी पाटी पोटाय काली 4 पाट बांगडे 6 पाट बांगडे हेचो एन्सा हांव बरो उलयता हांव. आनी होरे नुस्त्या पोणा आनी ह्यो बोटयेन आमगे नुस्त्याक काप बार करून वयताय. कितें LED फिशींग बी कोताय ते? LED फिशींग जाला चालू आहा मरे पात्र. तूं तरी हेसो टायमाक आज राती कळे तूं 10 यो आनी दर्याको बोस मागीर तुका भायल्या तो हॉरायझन ना थिंग चोय चोवपा जापान थायलंड तेश कोन्न दिसता लायटीनी कळ्ळें तुका न्ही. सो आमकां आनी कोणा बरें वचपाचें आमी आनी आतां तें कोणा बरें वचोन भीक मागपा सोळ्या सगळें देव चोयतलो.
आनी ट्युरिजमाचे वॉटर स्पोर्टूय कांय ना, रुमा बिजनसूय कांय ना, सगळें गोंय काबार करून उडयलां. सो हांव देवाकोय मागोता आतां MP सीट नॉर्थ एंड सावथ गोवा देवान एक दोनी जाग्यार बरो मनीस हिंचून काळ्या पुरमो हांव देवाको मागोता. हें पूण आमगे देव मागणें आयकतो म्हूण म्हाका विस्वास आहा. गोमंतक TV खातीर बाणावलेच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकर. 28 एप्रिलाक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक. ह्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग राखीवता बिरेस्तारा जाहीर केल्या. तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शन 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा जातले आनी ह्या इलेक्शना खातीर वॉर्ड रिजर्वेशन्स आमच्या फुड्यान येयल्लेले आसा. आमच्या हातीन ती म्हायती येयल्ली आसा आनी ते वॉर्ड रिजर्वेशन अशें आसा. पयला वॉर्ड OBC खातीर रिजर्व आसा, दुसऱ्या वॉर्ड जनरल खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 3 आनी 4 हो बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 5 ST खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 6 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा, वॉर्ड क्रमांक 7 आनी 8 हो जनरल वॉर्ड डिक्लेअर केला, वॉर्ड क्रमांक 9 परत एकदा बायलां खातीर रिजर्व आसा आनी वॉर्ड क्रमांक 10 आनी 11 हो जनरल लोकां खातीर राखीव केल्लो आसा. ही 11 वॉर्डांची पंचायत जावन आसा आनी हे 11 वॉर्डांचे रिजर्वेशन आसले. ह्या ताळगांव पंचायतींतसून टोटल वोटर जे आसात ते 19,346 वोटर्स आसात. भितूंतले 9,206 दादले जाल्यार 10,143 बायलां मनशां आसा. तालिगांव पंचायतीन बायलांची वोटींग जी आसा ती चड हांगासर दिसची पडटा. तशेंच हे जे वोटींग जातले ते वोटींग बॅलट पेपरान जातले. EVM मशीन यूज केले वयचे ना. ह्या इलेक्शनाक बॅलट पेपर आसतले. बॅलट पेपरार वोटींग जातले आनी पोल टायमींग जो आसा 28 एप्रिलाक जो पोल टायमींग आसा तो सकाळी 8 ते सांजचे 5 ह्या वरांचेर आसा. तशेंच जे एक्सपेंडिचर आसता प्रत्येक कॅन्डिडेटाक जे एक्सपेंडिचर लिमीट आसता ते लिमीट जावन आसा 40,000. जे कॅन्डिडेट ह्या 11 वॉर्डान उबे रावतले त्या प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे एक्सपेंडिचर लिमीट 40,000 जावन आसा. लोकसभा वेंचणुकेन गोंयांतले दोनूय सीट आमी जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायला. जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमीन शेट हांकां आसा. भाजपचे उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हाणें शुक्रारा मय मतदारसंघात प्रचार केलो. शिरगांवा श्री लयराई देवीचे दर्शन घेवन मय मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार प्रेमीन शेट आनी हेर भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेत गोंयांतले दोनूय सीट आमीच जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हाणें उक्तायला. हो देश परत एकदा मोठा जावचो आणि सगळे बरे जावचे ह्या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक फुडें उरूंक जाय. ही काम जे तुमचें आसा ते मातृभूमी खातीर आसा, ते आपल्या देशासाठी आसा. येदें मोठें काम तुमचें आसा आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी जे 7 तारीख इलेक्शन जातलें मेच्या 7 मेच्या इलेक्शनाक आमची ताकद भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही आज आमकां सगळ्यांक विरोधकांक सगळ्यांक दाखोवपाची गरज आसा. त्या खातीर एक मतान वाड करून जे कोण आमचे बरोबर ना तांकां आमचे बरोबर हाडून येणाऱ्या म्हयन्याच्या कालावधींत आमकां हो एक प्रोसेस करचो पडटलो. तुम्ही निवडून दितले ही गोंयची जनता ही 100% आणि आमकां ह्या वेळी दोनूय सीट जिखूंक जाय आणि हे सीट आमी सगळे आमचे कडेन ताकद आसा हे सगळें करपाक. पूण ती ताकद ही दाखोवपाची गरज आसा. मोठ्या मताधिक्यान मोठ्या संख्येन मतां हाडून आमी भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय सीट दिवया. हो तुमी निवडून दितलेच दितले. फक्त सावथाक सुद्दां आमचे जे कोण फ्रेंड आसतले सोयरे आसतले हांकां सुद्दां सांगून तांचें मत भारतीय जनता पक्षाच्या पार्ट्याक घालून मोदीचे हात बळकट करपाक आणि हे राष्ट्र विकसीत करपाक आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करूंक जाय. ते तुमी करचे अशी विनंती करता. जाल्यार मय मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमीन शेट हांकां आसा. आमच्या मय मतदारसंघांसून आमच्या दिवचल तालुक्यांसून ह्या मय मतदारसंघातल्या चडांत चड मतदार जो आहा तो आमकां खात्री आहा की आमच्या मय मतदारसंघात सगळ्यांत मुखेल आसतलो अशे आमचे प्रयत्न आसा. आनी हे उलोवपा खातीर जे पाठबळ आमकां जनतेन दिल्लें आसा आनी आमी जी 2 वर्सां जनतेची सेवा करता आसतना वेगवेगळी कामां केल्लीं आहा ह्या माध्यमांसून म्हाका सांगपाक दिसता की जो विश्वास आमी लोकांचो संपादन केल्लो आसा आमदार म्हणून जें काम चालू आसा तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे पंचायत मंडळ जे आमकां सपोर्ट करता
आनी लोकांची सेवा करपाक जी कामां करता आमी त्या आदाराचेरूच आमकां जेन्ना तेचो जास्तीत जास्त पाठिंबो मेळटलो हो आमकां विश्वास आसा आनी ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमी जो टप्पो आमी जो थारायल्लो आसा तो तेच्या पेक्षा जास्त जातलो केन्नाच जावंक नासलेली ही इतको मताधिक्य आमकां मेळपाची ही आमचे कडेन आमकां आशा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रायबंदर पणजेच्या कॉजवेचेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं काम सुरू आसा. हे काम सुरू आसतना थंय बरेचशे प्रश्न उप्रासल्यात. तातूंत येरादारीची कोंडी, अपूर्ण बाबत दर्जाचें काम तशेंच हेर प्रश्नांचो आस्पाव आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो कॉजवे सद्य स्थितीची म्हायती दिवपी हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजी रायबंदराचो कॉजवे हो इतिहासीक म्हत्व तशेंच सदचो बिजी आसपी रस्तो. सैमाच्या गोपान आशिल्लो हो रस्तो आशीर. ताका लागून हांगा पयलींच येरादारी करतना तशें सादूर रावूनच ड्रायव्हिंग करचें पडटा. मात सद्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं काम सुरू आशिल्ल्यान कॉजवेचेर आनीक आडमेळी वाडल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून ह्या रस्त्याची सध्या अवतिकाय जाल्या. येरादारीची कोयंडी तशेंच धुल्ल्याचें प्रदूशण वाडलां. दिल्ल्या डेडलायनी भितर रस्त्याचें काम पुराय जातलें काय ना असो हुस्कोय रायबंदरकार उक्तायतात. पळयात सध्याच्या ह्या कॉजवेची सद्यस्थिती. कॉजवेचेर यो वच करतना सध्या खंयच्या प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा ताची म्हायती थळावो नागरीक श्रेयस कामत केळकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. कितें प्रॉब्लेम्स तुमकां हांगासर इनिशियली फेस करचे पडटा? पयलीं म्हणल्यार न्ही हें आतां काम जालें एक ऑलमोस्ट 2 विकाच्यान चालू आसा. तांणी त्या आयडीनूय म्हणल्यार तांबा बी घरा त्या आयडींतल्यानूय होल मारपाक स्टार्ट केला आनी आयडीन अगरसाळेनूय स्टार्ट केला. आतां आमकां थंय आडो घाला, गाडयो आसा आमगेर 4, 5 दिल्यार 3 कळ्ळें तुका. सो थंय आडयता परत धाडना हांगा. मागीर आतां हांगा होल जालो सो आमकां पणजे वचूंक मेळना. वयल्यातल्यान भोंवताळो मारून पणजे वचचो पडलो. सेकेंडली आतां ह्या दिसांनी होल मारला दोनूय आयडीन सो गाड्यांक वचपाक मेळना. मागीर एम्बुलन्स बी कश्यो येतल्यो? आतां समज मेडिकल इमर्जन्सी जाली आमकां रातचे कशें वतले? गाडी काडपाक आमकां मेळना. बायकान घेवन वतले पेशंटाक. तशेंच आमकां आतां बेजीक नेसेसिटीज आसा लायक दूद. ऑलमोस्ट 3 दीस जाले येना. हे घरा भायर तुमकां दिसता हें हांगा गोवा डेरीचो बूथ आसा. आमकां दूद ना, वचून हाडचें पडटा आतां पयसुल्ल्यान खंयच्यान मेळटा थंय. सो अशेंच आमकां भरपूर आतां त्रास जाता आनी इवेंच्युअली आतां तुमकां हांगा समज कॅमेरा पळयतले हांगच्याच म्हज्या घरा भायर येतले म्हणटा तो आतां होल. सो आमी हांगा स्टॉक जावपाचे आहा थोड्या दिसांनी. मागीर वचप कशें? आमगेर कोण आतां रिलेटिव्ज येवपाचे म्हणल्यार तांकां येवंक मेळना. धाडत ना कोणाक. सगळ्या जाण आतां बायकान भोंवना, गाडयो हाडच्योच पडटा. आमगेर आतां घरान 4 गाडयो आहा, 4 गाडयो फसून उरल्या. आतां कामाक कशें वचपाचें आमी? हाजें कितें तरी एक प्लॅनिंग जावपाक जाय आनी सारकें शेड्यूल दिवपाक जाय. सो आमकां एक सायडींतल्यान होल करत येता ते पॅक केले म्हणटकीर फुडें वचा. सो आमकां एटलीस्ट 1 वे तरी मेळटलो वचपाक पणजे नाल्यार ओल्ड गोवा. सो अशें गव्हर्मेंटाक म्हणटा की बेगीनच्या बेगीन हें कंप्लीट करा आनी पावसाच्या पयलीं हें जावंक जाय. नाल्यार भरतले आनी आतां तुमी वतेच फुडें वचून पळया सारकें बॅरिकेशन ना खड्ड्यांक. तो असो भरला तातूंत चिकोला. कोणाकूय दिसतलें बारीकसो खड्डो म्हणून समजा रातचो पडटलो. पणजे जाल्या फाटल्या न्यू इयरा दिसांनी तुमी जाणा आसतले हलनकर म्हणटा तो चलो पणजे पाट्या वयलो एक्सपायर जाला. अशेंच हांगा कितें जालें मागीर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? हांगा एकटो सुपरवायझर नासता. रातची कितें म्हणल्यार रातचें आमकां आतां थंय दोनूय सायडीन बॅरिकेड घाल्यात. सद्या आमकां गाडी बारीक अशी पयसुल्ल्यान काडून मेळटा. कितें म्हणल्यार आमी बॅरिकेड ओपन करचें पडटा, आमी बंद करप. ह्या कामाक आमी आतां रावप. एक रातचे 2 जाण तरी पुलीस नाल्यार कोण तरी तांचे कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस आसपाक जाय. आणि हांगासरूय 10 मार्चाच्यान काम चालू आसा. तेच 30 एप्रील पर्यंत, 10 मार्च ते 30 एप्रील हे 50 दीस हो रोड जो आसा तो येरादारी खातीर बंद दवरलेलो आसा. आणि हो जो मुख्य रस्तो जो हांगासरली जी येरादारी जी आसा ती कदंबा बायपास जो आसा त्या बायपासा वयरसून वळिल्ले आसा. सगळे लोक जे आसा ते पणजे वचपाक त्या सायडीनसून वयतात. आत्तां ज्यो तुमी म्हाज्या फाटसून गाडयो पळयतात, ज्यो गाडयो वयतात त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हांगासरल्या थळाव्या लोकांच्यो आसा. हांगाच ह्याच जाग्यार सायबर क्रायमाचें ऑफिसूय आसा,
रायबंदरचे पुलीस स्टेशनूय आसा. सो त्या जाग्यार काम करपी जे आसा ऑफिशियल्स ते ह्या वाटेनसून ट्रॅव्हल करतना दिश्टी पडटा. 31 मे पर्यंत स्मार्ट सिटीची सगळी कामां पुराय जातली अशें सरकारान हायकोर्टान सांगलां. पूण थळाव्यांचे अशें म्हणणें आसा की पावस जो आसा तो मे म्हयन्यानूच येता आनी जर मे म्हयन्यान पावस येयलो जाल्यार जी कामां उरता त्या कामांचें कितें, ती कामां केन्ना कंप्लीट जातली. कारण पावसान कामां करपाक कशेंच शक्य ना. एक म्हटल्यार दर्यो जो आहा तो हांगा रायबंदराक खूब तेंको नासल्या कारणान पावसान खूब प्रॉब्लेम जावं शकता अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. त्याचेरूच आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार नोव्हेंबरान एक्सपोजिशन जावपाचें आसा ओल्ड गोवा आनी ह्या एक्सपोजिशनाक पोवपाक आफोवपाचो यत्न गोंय सरकार करता. जर त्या प्रयत्नांक यश येलें आनी पोप जर आमच्या एक्सपोजिशनाक येता जाल्यार हो मेन रायबंदरचो कॉजवे जो आहा ह्या कॉजवेची खूब म्हत्वाची भुमिका आसतली येरादारी खातीर. तो सुद्दां एक प्रश्न उद्भवता की जर हे काम बेगिनात बेगीन आनी दिल्ल्या टायमार कंप्लीट जावंक ना जाल्यार एक्सपोजिशना टायमार येरादारीचो खूब मोठो प्रॉब्लेम जावं शकता. सद्या सगळी येरादारी जी आहा ती कदंबा बायपासासून डायवर्ट केल्ल्या कारणान मेर्शे जंक्शनार ब्लॉक जाता हें सगळ्यांकूच खबर आसा. त्या खातीर हायकोर्टान केल्ल्या सुचोवणीचेर लक्ष दिवन राज्य सरकारान खूब काळजीपुर्वक लक्ष दिवन हे काम करपाची गरज आनी हे काम बेगिनात बेगीन कंप्लीट करचें अशें थळाव्यांची मागणी आसा. कारण थळाव्यांक हांगासरल्या थळाव्यांक जो त्रास जाता तो त्रास तांकां जावचो न्हू आनी हे काम बेगीन कंप्लीट जावचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरा पर्सन यश अडारकर बरोबर हांव विनायक सामंत, पणजे. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या गोव्यामध्ये येऊन. माझे मिस्टर दैनिक गोमंतक